गोंयच्या दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दीस झारखंड भोंवडेर आसतले. ह्या 2 दिसांत ते वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जातले. ह्या वेळार भगवान बिरसा मुंडा जयंती तशेंच जनजातीय गौरव दिवस निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते वांटो घेतले. रांचीत भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्काची ते भोंवडी करतले. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या उलीहातू ह्या जल्मगावाक भेट दितले. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या संग्रहालयाक प्रधानमंत्री भेट दितले. झारखंड के लिए तो खास है ही है, पूरे देश के लिए यह बहुत ही खास इस बात को लेकर कि जनजातीय वीरों की जो श्रृंखला है उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से लोगों को अपने माटी के जो अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी, उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे गांव के जनजाति वर्ग से लेकर सभी वर्गों में सशक्त भारत का स्वरूप दिखाई दे. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशातल्या बेतूल हांगा वेंचणूक रॅलीक संबोधित केले. भाजपान सदांच जनजातीय समाजाच्या पुराय उदरगतीचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. फाल्यां जनजातीय गौरव दिसा निमतान 24,000 कोटी रुपयाची जनजातीय समाजा खातीर एक खासा येवजण चालीक लायतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार काँग्रेसीचेर टिका करतना काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सत्तेर आसतना आपूण केल्ली आश्वासनां पुराय करूं ना अशें तांणी सांगलें. मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश भाजपा ने भारत की प्रगति में अधिक से अधिक भागीदारी का संकल्प पत्र आपके सामने रखा है. भाजपा के हमारी प्रदेश की नेतागिरी ने जो संकल्प पत्र रखा है इसमें एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, रेल कनेक्टिविटी है, आईआईटी की तर्ज पर एमपी आईआईटी है, एम्स की तर्ज पर एमपी आईएमएस एम्स है, केजी से पीजी तक बेटियों को मुफ्त पढ़ाई से समाज में नई चेतना आने है और ये गारंटी पूरी होगी. ये गारंटी पूरी होगी. ये मोदी की गारंटी है. छत्तीसगडातल्या उरिल्ल्या 70 मतदारसंघार खातीरच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्यो वेंचणुको प्रचार फाल्यां सांजे सोंपता. ह्या 70 सुवातीं खातीर 17 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली. हाका लागून वेगवेगळ्या पक्षाचे मुखेल वरिश्ठ फुडारी वेंचणूक प्रचारान युद्ध पावंड्यार वांटो घेता. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपल्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वैशाली आनी नवगढ़ वाठारांत वेंचणूक प्रचाराक वांटो घेतलो. आयज काँग्रेसीच्यो फुडारी प्रियंका गांधी रायपूर हांगा आयोजीत वेंचणूक रोड शोंत वांटेकार जातली. उत्तर काशींतल्या सिलक्यारा बोगद्यान अडकून पडिल्ल्या 40 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपा खातीर पुराय यंत्रणा फाटली 24 वरां युद्ध पावंड्यार वावुरता. ताका सुरक्षीत भायर काडपाक एक नवी येवजण तयार केल्या आनी येता त्या 24 वरांत तांकां भायर काडपाचो विश्वास सरकारी यंत्रणेन उक्तायला. उत्तर काशी अपघाताची चवकशी करपाक 6 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी बचाव कार्याची चवकशी केली तशेंच घडणुके मुखेलमंत्र्यांनी अदीक म्हायती दिली. जेवण, उदक तशेंच ऑक्सिजन पुरवण चालूच आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं,
चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है, जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बाल दिसा निमतान राष्ट्रपती भवनात आयोजित कार्यावळीन वेगवेगळ्या शाळेंतल्या भुरग्यांबरोबर बाल दीस मनयलो। ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या भुरग्यांक संबोधित करतना तंत्रगिन्यानाचो वापर भुरग्यांनी आपल्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर करचो अशें तांणी सांगलें। तशेंच वाचनाची एक बरी संवय भुरग्यांनी स्वताक लावन घेवची असो संदेशूय तांणी ह्या वेळार दिलो। इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज 70व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचें उक्तावण केलें। सहकार सप्तकाची परबी भेटयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी समेस्तांक सहकार क्षेत्रांत सांबाळून घेवपाचो उलो मारलो। खास करून तरणाट्यांनी सहकार क्षेत्रांत भरीव कामगिरी करपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। सहकार सप्ताह साजरो करण्याचो उद्देश इतकोच की सगळ्यांक सहकारान सामावून घेवचें, सगळ्यांच्या पर्यंत सहकार पावचो आणि निश्चितच रित्या त्याचो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात बाकीच्या सगळ्या लोकांक जावपाक जाय। आणि जशें आमी म्हटलां तशें यंग जनरेशन्स ह्या सहकारान येवपाची गरज आसा। डे बाय डे आमी म्हणटा की तेच कितले दीस म्हणजे 70-80 वर्सां जायसर तेच वावुरतले काय कितें, फुडल्याय नवीन पिढयेक तितूंत सहभागी जावपाची गरज आसा आणि ताकाच लागून ह्या सहकार सप्ताहाचो हो उद्देश आसा। फुडें वयच्या पयलीं हांव एक गजाल निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना। आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे, थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा, बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स, बट ताका एग्जामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आणि कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले आणि रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटिव्ह किंवा डिग्री इन कॉपरेटिव्ह हाजेर सुरू आसा। आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद दोलयेकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा। 2 युनिवर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आणि त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांकांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता। ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता। पणजी बस स्थानक ते गोंय विद्यापीठ मजगती खासा इलेक्ट्रीक बस सेवेचे आयज कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकार हांचे हस्तुकी बावटो दाखोवन जालें। पणजे बस स्थानकान एका ल्हानशा कार्यावळीन कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकार हांणी बशीची पुजा केली आणि उपरांत ह्या सेवेक सुरवात केली। ह्यो इलेक्ट्रीक बशी पणजे बस स्थानकावेल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालय मार्गावेल्यान वचून पणजे बस स्थानकाचेर परत येतल्यो। ह्या बशीचे वेळापत्रक गोंय विद्यापीठ आणि गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयी प्रमाण थारिल्लें आसा अशें कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकार हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें। ह्यो बशी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत मेळिल्ल्यो आसा आणि 15 डिसेंबर मेरेन पणजी शारांत आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतल्यो अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। स्मार्ट सिटी अंडर आमकां ज्यो बसी मेळिल्ल्यो टोटल 48 बसी त्यो, म्हणजे आमकां 32 सुमार बसी आमचे कडेन पावल्या सध्या।
त्यो आनी आतां आमी स्टेप बाय स्टेप सगळे घालताले कित्याक मातशें थोडे पणजे कामूय चलता त्या खातीर ते मातशें डिले जाल्लेले म्हणून आतां आमी डिसेंबर 15 पर्यंत आमी सगळ्यो त्यो बशी प्रत्येक रुटार घालतले त्यो प्रायवेटूय बशी थोड्यो चलता ह्या रुटांचेर सो तेंचे पळोवपा पडटलें म्हणजे तेंचे प्रायवेट बसवाल्यांकूय आमी सांबाळून घेवपा जाय त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक ते सगळे करून आमी त्यो बशी आमी बाकीच्या रुटार आमी घालतले. राष्ट्रीय जनजातीय फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान 15 नोव्हेंबराक गोंय राज्य मागासवर्गीय आयोग तशेंच जनजातीय वेव्हार संचालनालय हांच्या जोड पालवान एक खासा कार्यावळ आयोजीत करतले. कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरान आयोजीत ह्या कार्यावळीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार ह्या कार्यावळीन वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय राज्य मागासवर्गीय जमातीचे आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमलकर हांणी खासा पत्रकार परिशदेन दिली. फाल्यां जो प्रोग्राम जातलो ती 148 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा आणि हो भगवान बिरसा मुंडाक आमी खूब मानता कित्याक आमच्या एसटी खातीर ताणें खूब झटला तो ताणें खूब स्ट्रगल केला ही आमकां जी जमनी आतां पर्यंत मेळ्ळा ते ताणें सुरवातीक फावंडेशन घालून ब्रिटिशाच्या वांगडा आनी आमच्या थोडे एगेन्स्ट आसले तेंच्या वांगडा झगडून ही आमकां जमनी चोटा नागपूर टेनन्सी एक्ट पास करून घेतले आणि ताज्या नंतर बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी ते एक्ट आसा ते सुरू जाले. सो ती एक फावंडेशन घातली तेणी जमनी विशीं आणि अजून पर्यंत ती आमची जमनी आसा ते प्रयत्न चल्ला ग्रॅब करपाक त्याच्या खातीर जो अवेअरनेस प्रोग्राम आसा तो अवेअरनेस प्रोग्राम फाल्यां आमी सेलिब्रेशनच्या मार्फत करतले आणि स्पेशली आमी आपयतले आमच्या वेगवेगळ्या आमच्या टेनन्सांक जावं आणि जे आमचे कोण लोक आसा तांकां आपयतले आनी तांकां अवेअरनेस दितले ह्या जमनी विशयी जावं प्रमोशन विशयी हे सगळे मॅटर्स आमी ते घेतले. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.